करपाक दिवचो ना, हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. ते आतां उलयतात आमी तेजेर पर्सनल केसी घालतले. हांव रेडी आहा केसी घेवपाक आनी हांवूय पळयता मागीर शेतांनी कोणें बिल्डिंगां बांदल्या आनी कोणें बांदल्या पळय एके तेगेन वचपाचें. हांव रस्त्यार येवपाक रेडी आहा. इतली हांव तांकां चॅलेंज करतां कोणें तें हें करचें. तातूंत दुसरो एक नितीन आसलो, तो म्हाजो बरो मित्र, तुषारूय म्हाजो मित्र. जाल्यार आतां नितीन म्हणपाक लागलो की बऱ्यापणान जातलें आसलें. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. पण जालें कितें, बऱ्यापणान पयलीं सांगूंक जाय आसलें न्हू. तांणी जर फेन्सिंग करचें आनी म्हाका सांगलें की बाबा आमी तुजी एक हायटीन पांय वाट, हांव रोड कांय मागना आनी हेंचे भीक मागपाची गरज ना. म्हाजी पांय वाट रिजनल प्लॅनार लागलेली आसा. रायट फ्रॉम सर्वे नंबर 2661 थिंगा सावन एल्सवेअर डेन्झल सिक्वेरा 265 264 जी टर्टल नेस्टिंग सायट दाखयल्ली आसा 2 सर्वेनी आनी तेचे देगेची प्रॉपर्टी. जाल्यार थिंगा ट्रेडिशनल रिजनल प्लॅनाचेर मार्कींग केल्ली वाट आसा. म्हाका कोणाची भीक मागपाची गरज ना आनी ना म्हणून म्हाका थिंगा रोड नाका. 10 वर्सां फाटीं हेंचेच एन्सेस्टर येयल्ले म्हाजेशी. हे तेन्ना दूध पियेताले घडयेक आनी आमी रोड करया म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें तुमचो रोड हांवें काय आडोवंक ना. आनी देगेचो हॉटेलवालो आसा, पणजेचो पात्र आसा, तो लोकलूच आमचो. तुमी ताजेशी उलया म्हटलें. हे अशेंच 25 जाण येयले आनी ताणें म्हटलें कितें तुमी प्रॉपर्टी कितें करता. आमी विकता म्हणून सांगलें. 5 कोटी काय 6 कोटी सांगले तेन्ना. आनी हेंकां ताणें बसयले, उपाशी येयल्ले सकाळचे, सँडविची खाल्ले आनी बरे खोशी जाले. आनी ताका म्हणलो तूं प्रॉपर्टी आमची तूंच घेव, आमकां वाटूय नाका कांय नाका. आतां म्हाका तो सुरेश सांगता, सुरेश गोवेकर, तूं हेलिकॉप्टर घे ही. म्हाजेशी हरियाणावालो ना न्ही हेलिकॉप्टर घेवपाक. हेलिकॉप्टर हे घेवंक शकता. म्हणटच हांवें ताका कितें सांगलें, हांव तुमची अशी वाट मागना, म्हाजी ट्रेडिशन आसा ती दवरा. हे 23 तारखेर 25 जाण एकठांय जावन येयले आनी लेबर घेवन येयले. फोर्सफुली परत फेन्सिंग करपाचें. त्या टायमार म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलें की रातीक हे तुका मारपाक येतात वा कितें फोर्सफुली तुज्या वांगडा मस्ती करतले. सो हांवें कितें केलें, म्हाजे कोण मित्र आसा वाड्यांतले लोक आहा तांकां फोन केलो मातशे व्हडले हेल्पाक या. तातूंत संडे आसल्या कारणान म्हाजो एक फ्रेंड येयलोलो आनी ताका हांवें एक सुणो दिल्लो. ते ब्रीड केन करसो. पिटबूल सोडले म्हणटा पळय. पिटबूल हांवें कोणाच्या घरान सोडून आनी म्हाजी पिटबूल ना. हांव आदीसून भुरग्यापणां सुणें पोसतां, गोरवां पोसतां आनी म्हाका हें व्हडपण म्हाजें आनी म्हाका तेजो लॉस खंय दिसना. हांव स्वता काम करतां आनी हे पळय सांगता पिटबूल सोडले. तेणी खंय दाखोवचे विडियो दाखोवचो पिटबूल खंय सोडलो. तो म्हाजोच सुणो हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडाक दिल्लो आनी संडे आसल्या कारणान एक 7-8 जाण म्हाका मेळपाक येयल्ले, बसपाक येयल्ले म्हाजेशी. सो त्याच टायमार हें सगळें जालें. सो थिंगा ते पावले. सो तांकां हांवें सांगलें अशें जालें हिंगा म्हणलें, म्हाजी सडनली वाट बंद केली आनी जायतो त्रास जालो म्हणलें म्हाका आनी आतां ते परत येयल्यात अशें म्हणून हांवें तांकां दाखयलें. म्हाजी प्रॉपर्टी व्हेलें, म्हाजी जनावरां दाखयलीं आनी रिटर्न येयलें. कोणाक जाप केला जाल्यार तेणी सांगचें. व हेणी तांकां तसलें कांयच जालें ना. हांवें स्ट्रेट हांकां विचारलें तुमी कितें करपाक येयला, झगडपाक येयल्यात कितें करपाक. ना म्हणपाक लागले. आमी तुजे उलोवपाक येयल्यात. उलोवपाक 5 जाण पुरो न्हू. आख्खे गोवेकर म्हणटा पळय, आतां ते गोवेकर उरोंक ना आनी प्रॉपर्टी तेंची उरोंक ना. हेणी हे मय मारल्या महेंदर सिंगाचेर आनी गोवेकर आमची प्रॉपर्टी म्हणटा पळय बरें अभिमानान. हे दलाल जाल्लेले आसात. हेंच्या जाणट्यांनी ही प्रॉपर्टी धरली. तेंचे जाणटे आमचे जाणटे बरेपणान आसलेले सगळे आमच्या दारांतल्यान चलोन वचत. काल पासून लेबर कोण घोवेन पडले तांकां उदक हांवें मारलां. म्हाज्या मनशान म्हाजें म्हणून समजून तांकां थंयसर हेल्प केलें. जाल्यार म्हाका सांग हेणी जी एलिगेशनां घातलीं तो दुसरो सांगता फेन्सिंग तोडलें मोडलें. हांवें खंय हात लायला, हांव नासलोच प्रॉपर्टीन तेन्ना. तेणी प्रूफ करच्यो ह्यो गजाली. हांव तांचेर एफआयआर घालतलो. तातूंत जो नितीन आसा तेणें सांगलें बट हांव ताका सॉरी म्हणटा. कित्याक पयलीं वाट बंद करप, पयलें फेन्सिंग करप आनी मागीर खंय तरी बसून बरेपण दाखोवप हें म्हाका योग्य दिसना न्ही. बाउन्सराचें एक हें आयलें तेतून. बाउन्सर सर ते बाउन्सर न्हू तेणी दाखोवचें प्रूफ करचें खंयचे बाउन्सर ते म्हाजे फ्रेंड, म्हाजे बरे मित्र आनी हांव सुण्यांनी आसल्या कारणान हांवें एक म्हाज्या फ्रेंडाक तो सुणो दिलो आनी तो आपल्या फ्रेंडाक घेवन बिचार सुण्यांक घेवन भोंवपाक गेलो आनी जायते टायम तो येता. जायते टायम मांद्रा पावलो काय तो येता आनी तो आपल्या ज्या सुण्यांक चेनीन घेवन भोंवतालो आनी तो ब्रीड केन करसो. हे खाली जाणान 114 काडपाक आनी दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी विकपाक. सुण्यांचे ब्रीड हे नकोत. तांकां शिकपाची गरज आसा. सुणे कसले ब्रीड ते सीएमान जाले. हांव सीएमाक आतां थ्रू मिडिया सांगता हे जे पळय दिल्लीकारान हरियाणाकार हिंगा भरल्यात हे रेड्डी फेड्डी सगळे आसा पळय थिंगा ते लुथरा ब्रादर्स जाल्यात. हिंगा हे सिंग ब्रादर्स भायर सरल्यात. एका वर्सा भितर सीएमान हेंचेर कसली तरी एक्शन घेवची आनी हें जें गोंय विकपाचें काम चलना पळय दलालांचें तें खंय तरी बंद जावंक जाय. स्पेशली NTZ बुफर झोन हे सुवातेर तरी जी आमची कोस्टल बेल्ट आहा
तो तरी निदान तरी सांबाळपाचो आनी हे जर जावंक ना जाल्यार एका वर्सान आमचे हे गोयेकर आनी देशप्रभू देसाय कोण उरपाचे ना 114 हे सगळे रेड्डी आनी हे सिंह येतले आनी गोंय न्हू आमच्या मांद्रा सोंपतले आनी हे आख्ख्या गोंयाभर चलना ही तरी सीएमान हेचेर एक्शन घेवची एक कायदो काडचो आमच्या लोकलांक हेतूंतले सोडचे हे प्रॉपर्टीन आमचे फिशरमॅन वयतात कितलींच वर्सां जालीं तो देगेचो हॉटेलवालो आसा तो रिस्पेक्टफुलान जे लोकल आसा फिशरमॅन आसा तांकां सोडटा बट त्या हॉटेलवाल्यान सांगलें जेन्ना हे दलाल येता तो सुरेश गोवेकर ना म्हणल्यार 10 वर्सां ही प्रॉपर्टी व्हडल्यान विकपाक भोंवता पयलो एंटनी मिनिसाक घेवन भोंवतालो कालांगुटाचो एग्जाम्पल ताका प्रूफ जावं जाल्यार लाजार ब्रिटो आसा डील करपाक भोंवतालो तेन्ना 5-7 कोटी आतां हांकां 12 कोटींचें सपनां पडल्यां आनी हांकां जम पडना हे टोटल कोटी घेवन कितें तरी करपाक सोदता हांव नको आतां जून खान सुशांत आसा उपरांत कितें करतले हांव नको हांव आदी सावन म्हाजेशी खूब जाण येतात प्रॉपर्टी दिखावो हे करो गोंय विकपाचें हेतून हांव केन्ना भानगडीन पडलो ना आनी म्हाका पयशांची आशा ना म्हाका देवान दिल्लो म्हाजो बरो धंदो चलता आनी हांव सुशेगाद आसा आनी म्हाज्या धंद्यांतले आतां हे तांकां इतलीच जर तांकां खास पडल्या पयशांची आनी इतली भीक लागल्या एक एकल्या कोणाक 5-5 लाख येतात हांव तांकां एक 50 लाख दिवपाक रेडी आसा ही प्रॉपर्टी अशीच दवरपाक तेणी मेंटेन करपाची 50 लॅक्स म्हाज्या एकाउंटांतसून एक दान करता जे गरीब थोडे गोंयकार आसा तांकां घडयेक गरज आसा आसतली की आपली घरां रिन्युवेट करपाक वा कितें करपाक तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा कित्याक फाल्यां अशें जावंक जायना की मांद्रेचो सरपंच उठलो आनी ही प्रॉपर्टी आमची आडोन घातली आनी आमी गरीब आमकां कितें मेळटलें आसलें तें मेळ्ळो ना तांकां हेल्प करपाक हांव रेडी आसा बट जे दलाल आसा पळय तांकां हांव सोडपाचो ना जे आमच्या मांद्रेक काबार जावपाचें बापायन पाड घातला जयवंत गोंयकार आतां हे भुरग्या भायर सरल्यात रंग दाखयनात आनी उलोवपी दुसरे स्पिकर दुसरे आसा भितरसून आनी कोण आसा दुसरो एक तो वामन गोंयकार आसा तोय असल्याच डिलांनी आहा ही गोंय विकपाची कामां हेणी बंद करपाची आनी हेच मनीस आमचे ग्रामसभेन बॉब मारता पंचायती क्रिटिसायज करता आमचो शाहपूरकर सर आसा ताकाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा हांव ह्यो 2 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर घेवन सांगता आनी तेणी हे प्रॉपर्टीचेर एक्शन घेवपाचें आनी हे प्रॉपर्टी कसल्यो जोनां आसात त्यो पळोवपाच्यो 2000 स्क्वेअर मिटर खाजान लँड आसा जी जर मॅनग्रोव्स आसा हांव तांकां चॅलेंज करता एक झाड एज अ मांद्रेचो सरपंच एक झाड कातरून तांणी एक्रॉस रिवर येवपाक दाखोवचें ते म्हाका सांगतात हेलिकॉप्टर घे म्हणून हरियाणाकार खाजान कातरून हे बिचार येतलो आनी क्लब घालतलो ही टोटल प्रॉपर्टी 6000 आसा 3000 ह्या थोड्या दलालांनी विकलेली आसा आनी थोडे कांय गोंयकार आसात आमचे ते गोंयकार ब्रदर्स ते सायटीन आसात तेंचे पार्टिशन जावना कांय जावना टोटल इलिगल ते पोवन घेतले आनी आमी पंचायत पोवन घेतले बट जेन्ना हांव एज अ सरपंच हांव जेन्ना हे निदर्शनां हाडून जेन्ना एक्शन घेता हे सांगता सरपंच फास्ट एक्शन घेता हेच मनीस ग्रामसभेन बॉब मारतात पंचायत कसल्याच कामाचेर एक्शन घेयना पंचायत घडये पयशे घेवन सेट जाता जाल्यार आयज हे आपली प्रॉपर्टी जाल्या उपरांत कायदो डिफरंट हे पळय म्हाका सांगता एक दुसरो तो सुरेश गोयेकर पंचायतीन लास्ट त्याचो जो टॅक्स भरपाचो शॉपाचो ओवर 1,75,000 ताका रिमांयडर नोटीस धाडल्या ते भर म्हणून तेचे उपरांत सेक्रेटरी कितें आहा तो ताका डिमांड नोटीस काडून कितें आहा तें फुडलें काम करतलो आनी हे सगळें हांकां जाता म्हणून हे प्रॉपर्टीचे हेतून लागून हे सांगता सरपंच पावर मिसयूज करता ही मिसयूज केलो जी म्हाजी वायट आसा आनी जो म्हाजो पर्सनल रायट आसा तो म्हाजो रायट हांव कांय सोडचो ना एज अ पंचायत हें जें कितें काम चल्लां गांव राखपा खातीर हांव फुडें आसा आनी म्हाज्या वांगडा लोक आसात मांद्रेचे ग्रामस्थ लोक आसात कांय नजर थोडे ग्रामस्थ आपणाक बोल्सान मेवता हे कोटी मेवता म्हणून चेंज जाले सोडून दी फुडले ग्रामसभेन तेणी येवचें आनी म्हाका क्वेश्चन करचो हांव तांकां बरे प्रकारचो आन्सर दितलो म्हाजी तांकां मेसेज आसा जोरी तर ते म्हणटात ही प्रॉपर्टी आमी हरियाणाकारांक विकूंक ना म्हणून तांणी पंचायतीन एफिडेविट मारून दिवची ही आमची प्रॉपर्टी आमी मेंटेन करतले आमी कोणाकूच भायल्याक विकपाचें ना हांव तांकां टोटल कॉपरेट करतलो आनी तेंचे फेन्सिंग वा तेंचे भितर कितें वांटणी जाता तेणी करूची अवश्य म्हाजें कॉपरेशन तांकां आसतलें तेणी एफिडेविट मारून दिवचें की ही प्रॉपर्टी एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी जे भाशेन आमच्या जाणट्यांनी सांबाळल्या ते भाशेन आमी सांबाळटले म्हणून तेणी म्हाका एफिडेविट मारून दिवचें पंचायतीनूच दिवचें कांय व्हडली हें आसा आनी हांव तांकां कॉपरेट करतलो आनी हें करता जाल्यार हांवें जें कितें केलां आनी तांकां दिसता हांवें चुकी केल्या म्हणून जाल्यार हांव तांकां माफी मागपाकूय रेडी आसा